कर्नाटक सरकारान होऊ घातिल्लो जो बांडुरा नाला वळोवपाचो जो प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाक आसा तो भीमगड अभयारण्यात येयना जाल्यारही त्या भागात मोठ्या प्रमाणात वन्य प्राण्यांचो वावर असतात। तेका लागून प्रादेशीक कार्यकारी समितीन कर्नाटक सरकाराक जैवविविधता अहवाल तयार करपाची सूचना केली। त्यानुसार कर्नाटकान सध्या जैवविविधता अहवाल आसा तो तयार केल्लो आसा आणि तेच्यात कायद्यानुसार 2.5% आसा जो एकूण प्रकल्पाचो जो निधी आसा त्यापैकी 2.5% निधी आसा तो वन संवर्धनाक तो राखीव दवरपाक जाय असे कायद्यात आसा। मात्र या प्रकल्पाक कर्नाटक सरकारान तब्बल 5% निधी आसा तो वन संवर्धनाक राखीव दवरलो आसा। तेका लागून एकूण प्रकल्पाच्या निधी पैकी 5% म्हटल्यार 32,85,00,000 रुपये निधी आसात हो या वन संवर्धनाक तेंच्यांनी राखीव दवरलो आसा। त्या संदर्भातील जी माहिती आसा ती तेंच्यांनी केंद्र सरकाराक दिल्ली आसा। हो प्रकल्प झाल्यानंतर या निधीचो वापर ते जे स्थानिक लोकांचे जे स्थलांतर जावपाचे आसात तेंच्या खातीर जमनी घेवंक आणि इतर कामां करपा खातीर ते वापर करतले अशें तेंच्यांनी केंद्र सरकाराक माहिती दिल्ली आसा। सध्या या प्रकल्पा खातीर कर्नाटक सरकार हे केंद्र सरकारची ज्यो अपेक्षा आसा त्यो अपेक्षा पूर्ण करपाक रेडी आसात आणि तेजोच हो एक भाग जावन आसात। प्रुडंटा खातीर खानापूरसून प्रमोद पोंडे।